सो आसरो तूच मुझे कोठे तूच मुझो कोरो इश्ट तूच मुझो देव तूच मुझो आसरो तूच मुझे कोठे तूच मुझो कोरो इश्ट तूच मुझो देव सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता मोगा मोळ सोदता म्हज्या जिविता सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वां हांव तयार आसा हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा तूच मुझो रक्षक तूच मुझो वैस तूच मुजी सकल तूच मुझो देव तूच मुझो रक्षक तूच मुझो वैस तूच मुजी सकल तूच मुझो देव सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे मुखामोळ सोदता सगळ्या सक्ती तुझी सेवा करता हांव तयार आसा हांव तयार आसा सोमिया हांव तयार आसा सोमिया हांव तयार आसा सोमिया हांव तयार आसा हांव तयार आसा हांव तयार आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवं तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता आनी ह्या सुमयाच्या नांवान जिवंत क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक प्रणाम हांव भेटयता आनी सुमया संगी वो थोडो वेळ करचुच्याक ह्या आराधनांत भागीदार जावच्याक तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत म्हणटा जिवंत जेसू कोरोस ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे समकर आजार आसा तो जिवंत देव मेल्लो देव न्ही जिवो देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा आनी आमी ह्या आराधना वेळार करसूच्यो त्यो घडयो आमच्या जिविताच्यो सुमधुर घडयो त्यो पवित्र घडयो मोलादीक घडयो जावन आसात मोगाळ भवन आनी भयणीनो
सोम्या संगी रावचें, सोम्या संगी वेळ करसूचें, केदें व्हरतें भाग आमचे हर एकल्याचें. एम्माउसाच्या वाटेर जिवंत जेसू त्या दोगा सिसा सांगाता समकाता, तांच्या कश्टा दुखांत वांटेली जाता, तांकां सांगात दिता. तांच्या जिवितांत काळोख बरयल्लो, तांच्या जिवितांत निरासपण बरयल्लें, तांच्या जिवितांत दूख बरयल्लें, तांच्या जिवितांत एका लेखान तें देदेस्पो जाल्लें, कंगाल जाल्लें. आनी त्या वाटेर पयन करून आपणाच्या माय गांवांक ते वेतेले. जेजू समकाता सांगात दिता. आनी निमाणे ते जेजूक म्हणटात, सुमया आमचे संगी राव, वा आतां काळोख जालो आमचे संगी राव. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमच्या समाजाचेर, आमच्या बोवारी, आमच्या देशाचेर, आमच्या सगळ्या संवसाराचेर नदर घाली जाल्यार एका तराचो काळोख भरला. दुखाच्या खोणान आमी आसाव, निरासपणान आमी भरल्या, बियान आमी कंगाल जाल्या, देदेस्पर जाल्या एका लेखान म्हणयेत. आनी प्रत्येक जावन ही मारेकार पिडा कोरोना विस्ताराचेत आसा. जायत्यांक तिणें येदोळूस वेडो घाला, आनी साबारांक ग्रासूंक म्हणल्या बरी ती विस्तारून आसा. लोक कंगाल जाला, देदेस्पर आमी जाल्या. आनी ह्या वखदा सोम्या आमी तुजे समकार आसाव, ह्या आराधनान वांटेली जावंक आमी हांगासर आसाव. सोम्या आज आमी म्हणचे आमचे संगी राव सोम्या, आमचे संगी राव सोम्या. आमचे बोवारी काळोख, आमचे बोवारी निरासपण, आमचे बोवारी बिरांत, आमचे बोवानी कावचेनी उदेल्या ह्या मारेकार पिडे वरवीं आमचे संगी राव सोम्या, आमचे संगी रावंक ये सोम्या. ह्या दुखाच्या काळोखाच्या वेळा आमचे संगी राव. सिसांनी मागलें आनी तांचे सांगाता रावंक तूं ओपलोय, तुजी वळख तांकां दिली, आनी तांच्या जिविताक नवो उजवाड तुवें दिलें, धैर्य तुवें दिलें. तांकां निरासपणान आसल्ल्यांक नव्या बरोशान भरून फाटी त्या जेरुसलेमाक तुवें धाडली तुजी सुवार्ता परगट करच्या खातीर. सोम्या आज आमी मागतां, ह्या आराधना वेळार आमी परतून रडोवन म्हणल्या बरी मागतां. सोम्या आमचे संगी राव, आमचे संगी राव. आमचो काळोख उजवाडान बदल, आमचे दूख बेजाराय बिरांत संतोषान धैर्यान बदल. सोम्या आमचे संगी राव सोम्या. मोगळा जेसू, तूं खरोच ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आजार आसाय, ह्या पवित्र उंड्या रोपार खरोच तूं आजार आसाय. खालत्या काळजान दिनवाशी मळणान हांव तुका वंदन करता, आमी तुका अरदान करता, आमचे अरदान आमी तुका भेटयता. तूं आमचो सोमी, धनी आनी गवळी, आमचो रक्षक आनी सांबाळणार, आमचो पोसणार आनी आमचे जिवीत चलयणार. हर एक तुंतू जावन आसाय सोम्या. आमच्या आत्म्याची तान बागोवच्या दैवीक उतरान तूं आमकां पोसताय. मोगळा जेसू, ह्या भोव पवित्र वेळार वो थोडो वेळ तुजे संगी करसूचे भाग आमकां हर एकल्याक तुवें दिलाय. सोम्या तुजेर आमचो भरवोसो, तूंच आमचें धैर्य. सोम्या तूंच आमचें जिवीत. बियाच्या वातावरणांत आमी जियेता. सोम्या तुजी काकुलतेची नदर आमचेर हर एकल्याचेर घाल. आज ह्या आराधना वेळार रडोवन म्हणल्या बरी सोम्या आमी तुजे लागीं मागता, आमी परतां. सोम्या आमचेर तुजी नदर घाल, आमचे संगी राव सोम्या. प्रत्येक जावन ह्या आराधनान वांटे जावच्या हर एका भाव भयणी संगी तांच्या कुटुंबांत राव सोम्या. तांकां धैर्य दी, सांगात दी, तांची दुखां पोस सोम्या, तांची पिडा शिडा निवार सोम्या. तांच्या बगलेक तूं राव सोम्या, तांची जिवीत तूं चलोवन व्हर सोम्या. आमा सर्वांचो तुंचो बरवसो जा सोम्या. आमा सोनमेस्ताचो तुंचो बरवसो जा सोम्या.
तुका आमी आराधन करता, तुका आमी नामान करता, तुका आमी महिमा दिता, तुजी स्तुती आमी गायता, तुजी वडवीक आमी गाता. सुमया जेजू तुका जावं नामान, सुमया जेजू तुका जावं आराधन, सुमया जेजू तुका जावं स्तुती आता आनी सदां सर्वदा. मोगाल भावन आनी भयणीनो, सिसांनी म्हणलें आमचे संगी राव, आमी त्यात जेजूक म्हणया आमचे संगी राव आनी त्या जेजूक आमी उलो मान, त्या जेजूची स्तुती कन, ताचेर आमची संपूर्ण बरवसो पाते निदन गीत आमी गावया. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, तुका सोमसोम्या जायना, तुजे विने जिवीत ना. या काळोखाच्या, या दुखाच्या वेळा, या निरासपणाच्या वेळा म्हज्या सांगाता राव, म्हज्या म्हाका लागीं राव सोम्या म्हूण त्या सोम्या कडेन मागून हें गीत आमी गावया. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Alleluia, 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 Alleluia. ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬೀರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Alleluia, 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 Alleluia. दुःखाच्या वेळार आवय तुझा, बेमाका दिसताना बापय मुसोसा. दुःखाच्या वेळार आवय तुझा, बेमाका दिसताना बापय मुसोसा. मुझ्या सांगाता तुरा ये जेसू, तुझे शवेची येना. मुझे सांगात तुरा ये जेसू, हांव तुझे शिवायची येना. Alleluia, 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 Alleluia. कष्टाच्या वेळार इष्ट मुसोसा, दुबावाच्या वेळार बरवसो तुझा. कष्टाच्या वेळार
मुसोसा दुबावाच्या वेळार बरवसो तुझा मोचे सांगाता तुरा मोच्या जेसू हांव तुजे शिवाय जियेना मोचे सांगाता तुरा ये जेसू हांव तुजे शिवाय जियेना Alleluia 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 Hallelujah, पवित्र वेळा या पवित्र सक्रमेंटान तू खरोच हजर आयता सुम्या या खातीर आमी तुका अर्दान करता तुका आमी दीत वसता सुम्या तुजो उपकार आमी आठयता आमचे खातीर आमचे संगी रावच्या कुशी वयल्या या पवित्र सक्रमेंटान तू आसा सुम्या तुजे हजरपण वळखून घेता सुम्या तुका आमी तकले बगयता मान आमी भेटयता सुम्या तुका आमी आराधन करता सुम्या तुका आमी स्तुती करता सर्व गळाप वंदन तुका फावो सुम्या कित्याक तू आमचो देव आमचो जिवंत देव आमचो बरोवसो जावन असो देव आमचे संगी रावसो देव सुम्या तुजसो सुम्या तुजेर आमची वातेनी तुजेर आमचो बरोवसो तुजेर आमची वावरत सुम्या तुका जावं मान आनी आराधन तुका जावं स्तुती आनी वगळाप सुम्या हालेलुया 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 Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah. मोगान भवन आनी बहिणीनो पास्कांचो काळ संतोषाचो काळ संभ्रमाचो काळ आनी प्रत्येक जावन आमकां हर एकल्याकी बरोवशाचो काळ पास्कांचो काळ आमच्या बावर्तसो काळ सगळे आमचे क्रिस्तांवपण ह्या पास्कांच्या मिस्तेराचेर रोंबोन आसा आनी आमची संपूर्ण पातयेनी आमचो संपूर्ण विश्वास ह्यास जिवंत क्रिस्ताचेर आनी त्या देखून आमचो बरोवसो ह्या जिवंत क्रिस्ताचेर ह्या जिवंत देवाचेर बरोवसो मोरनातावन जिविताक बरोवसो पातकाच्या काळोखातावन नव्या जिविताक बरोवसो सोलवोन येतावन जैताक बरोवसो निरासपणातावन समाधानेक आनी बरोवसो ह्या मरेकार पिडेतावन आमकां सुडकेक आनी असलो संपूर्ण भावार्थ संपूर्ण विश्वास ह्या जिवंत क्रिस्ताचेर तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो जेजूचें जिवंतपण आमी आचारान केलें आनी जेजूचें जिवंतपण आमी संभ्रम म्हणून आसा एका लेखान तर हें जिवंतपण जेजूचें कितें आमकां समजयता की मोरनाच्या की जिवीत बळवंत वायटाच्या की बरेपण बळादीक पातकाच्या की कुरपे जिवीत फळादीक आनी कश्टांच्या की जैत अर्थाभरीत तें परतून एक फावटी हांव सांगता मोरनाच्या की जिवीत बळवंत वायटाच्या की बरेपण बळादीक पातकाच्या की कुरपे जिवीत फळादीक आनी कश्टांच्या की जैत सडीत अर्थाभरीत सुमयान हें सगळें जोडून दिलां आमकां मोरनाचेर जैत वेलां ताणें आनी जिवीत बळवून म्हूण शिकयलां ताचे विरोध जायत्यो वायट सकत उठल्यो आनी ह्या वायटाचे की बरेपण बळादीक म्हणलें दाखयलां पातकाच्या की मनशाच्या पातकान ताका नाश केलो तरी पातकाच्या की कुरपे जिवीत ताचे तावन वालची ती कुरपा आमचे जिवीत फळादीक करता म्हणलें दाखयलां आनी कश्ट जेजून ससले ताचे जैत वेलें आनी हें जैत पुनर्जिवनपण सडीत अर्थाभरीत म्हणलें आमकां शिकयलां समजयलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मुगाळ भवन आणि बहिणीनो, तर या मरेकार पिढा आज आमचे बवारी विस्तारून आसा, सगळ्यांनी विस्तारून आसा, सगळ्यांक ग्रासून आसा. एकाल्याकान आमी कांगाल देदेस्पळ जाल्या, पूण सोमयाचें जैत, सोमयाची वडवीक, सोमयाची महिमा ती वर्ती, सोमयाची पदवी वर्ती जावन आसा. आनी त्या देखून आमची संपूर्ण पातयेनी ह्या सोमयाचेर, आमचो बरवसो ह्या सोमयाचेर आमी त्या देखून हांगासर ह्या आराधनांत आसा. बियान कांगाल जावन दावना, बियान कांगाल जावन त्या कोणशाक आमी लिपोवन बसोना, बगार दैरान पातयेनीन ह्या सोमया मुखार ह्या आराधनांत आमी भागीदार जावन आसा. कित्याक आमची पातयेनी ह्या सोमयाचेर, आमचो भावार्थ ह्या सोमयाचेर, सोमी आमच्या बगलेक आसा. आमचे जिवीत सोलोनोचें ताण आनी आमचो संपूर्ण बरवसो तो म्हणलें आमी वळखून घेवन आमी हांगासर आसा. तर मोगाळ भवन आनी बहिणीनो, त्या कोडकारान जेजू लागीं म्हळें, तुका मोन आसा जाल्यार, तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी सोमयान तक्षणां म्हळें, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. आज आमचो बरवसो आमची पातयेनी सोमयाचेर, आनी आमी म्हणूंक जाय, सोमया तुजी खुशी जाल्यार, तुजी खुशी जाल्यार ही पिडा पयस कर सोमया. ह्या पिडेतावन आमकां राग सोमया, म्हज्या कुटुंबाक राग सोमया, आमकां सांबाळ सोमया. म्हणून तुका खुशी आसा जाल्यार, तुका मोन आसा जाल्यार सोमया म्हजी जतन कर. आनी सोमी आमकां हर एकल्या की ताचेर पातयेनी दवरल्यांक जबाब दिवन म्हणटलो, म्हाका खुशी आसा, म्हाका खुशी आसा, म्हाका खुशी आसा. सोमयाची उतरां आमच्या कानांत गुंवतेली मोगाळ भवन आनी बहिणीनो. माके बेवाचो बूक पोरण्या सोल्ल्यांत अध्याय 7 वाक्य 6 वा सगळो अध्याय आमी वाचलो जाल्यार त्या 7 जाणां पुतांक आवय सांगाता जीवेशी मारलेलें तें गडीत, तें आडवरलेलें मांस खावंक, एका देवा विरोध वचोंक तांकां बोळ केल्लें. वांसा जाय जाल्यार तांणी तें करी जाय, ना जाल्यार मोरान. आनी त्या 7 जाणां भावांनी आवय संगी विसोन केल्ली मोरनाची, त्या मारीपात सासणीक जिविताची विसोन तांणी केल्ली. आनी ते धैर्यान फुडें सरले, तांचो बरवसो तांचे पातयेनी सर्वेस्पर देवाचेर. आनी त्या देखून ह्या भावां पैकी एकल्यान म्हणली उतरां, सर्वेस्पर देव आमकां पळयत आसा आनी तो आपल्या सेवकांची दया करतलो. सर्वेस्पर देव आमकां पळयत आसा आनी तो आपल्या सेवकांची दया करतलो. मोगाळ भवन आनी बहिणीनो, आज आमचो बरवसो आमची पातयेनी आमच्या सोमयाचेर, आमच्या सर्वेस्पर देवाचेर. आनी आमी इतलेंत म्हणूंक जाय, त्या भावा परी सर्वेस्पर देव आमकां पळयता आनी तो आपल्या सेवकांची दया करतलो. संपूर्ण पातयेनी ताचेर आनी आमकां संपूर्ण तरान ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करचें जावंक पुरो संवसाराच्या पातका खातीर. आज संवसारार आनी आमच्या वरवीं चलचें तें अनित अन्याय आक्रमण ह्या लागून आज ही मरेकार पिडा मनशाच्या स्वार्था खातीर जावंक पुरो ही विस्तारून आसा. म्हाका बाबाचो पुस्तक अध्याय 7 वाक्य 30 आनी 2, 30 आनी 3 म्हणटा, आमी आमच्या पातका पासून कश्ट भोगता, कश्टा वरवीं आमकां सारके वाटेर हाडचे खातीर आमचो जिवंत देव थोडो काळ पर्यंत आमचे रागार जाला जाल्यार तो परत आपल्या सेवका कडेन राजी जातलो. जावंक पुरो आमच्या पातका खातीर, आमच्या खोटेपणा खातीर हें कर्ग आमचेर आयलां जावंक पुरो. पूण सर्वेस्पर देव ताच्या सेवका कडेन राजी जातलो, आमची काकुळट करतलो, आमची दया दाखयतलो. आमकां तो म्हणटलो, भिये नाका, हांव आसां, हांव आसां, तूं आसाय म्हज्या पांयां तळा. तो देव आमकां म्हणटलो, हांवूच तो, भिये नाका. जिवंत क्रिस्ताची उतरां परत आनी परत तेंच, भिये नाका, हांवूच तो. तर मोगाळ भवन आनी बहिणीनो, एक घडी आमचे दोळे धांपया. आमी खंयसर आसां थंयसर, जावं आमच्या घरांनी, गांवांत तशें परगांवांत, जावं आमी पैन करनासांव, एक घडी आमचे दोळे धांपया. आमकांत संपूर्ण तरान
सोमयाच्या पांय तळाडया समर्पण करया. आमचो बरवो ताचेर त्या भावान म्हणल्या परी आमी इतलेंत म्हणया, सर्वेस्पर देव आमकां पळयत आसा आनी तो आपल्या सेवकांची दया करतलो. ही पिडा मरेकार पिडा सोमयाच्या पांय तळ आमी समर्पण करया. ह्या मरेकार पिडेक ओळख जाल्ल्यांक सोमयाच्या पांय तळे ह्या घडी आमी समर्पण करया. कश्टंतल्या आमच्या भावंडांक सोमयाच्या पांय तळ आमी समर्पण करया. संपूर्ण तरान आमी निराश जावचे नाका, देदेस्पर कंगाल जावचे नाका. पातयेनी सोमयाचेर आमी दवरया. सोमी पळयत आसा, सोमी पळयत आसा. तो आमची दया करतलो, आमची काकोल्त करतलो आनी म्हणटलो, भिये नाका बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयान तळा, मुखार तूं सर धरून म्हजो हात. केदींच हांव तुका सांडचो ना, केदींच हांव तुका सांडचो ना. सोमी आमकां एकल्या की आमचें नांव कान म्हणटलो. तर सोमयाची पातयेनी उसान सोमयाची ही दैरादी बुजोवन दिवची उतरां नियाळकन गावया गीत. आसाय तू मोच्या पायांतळ, येनाका मोच्या बाळा. आसाय तू मोच्या पायांतळ, मुखार तुस धरून म्हजो हात, दिता तुका मोसो सांगा. मुखार तुस धरून म्हजो हात, दिता तुका मोसो सांगा. येनाका मोच्या बाळा, आसाय तू मोच्या पायांतळा. तुका दिसताना तुका भोगताना, तुका दिसताना तुका भोगताना. एक सुरवास कोणूच नसताना, सर्वांनी सांडून उदासताना, केदीस सनसोना. केदीस सनसोना. येनाका मोच्या बाळा, आसाय तू मोच्या पायांतळा. पिडा तुका येताना, कश्ट तुका दोस्ताना. पिडा तुका येताना, कश्ट तुका दोस्ताना. निराश जावन भरवसो सांगताना, पातयेनी सुकोन सलवोनी येताना, केदीस सनसोना. केदीस सनसोना. येनाका मोच्या बाळा, आसाय तू मोच्या पायांतळा. येनाका मोच्या बाळा, आसाय तू मोच्या पायांतळा.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयचो दीस आयतार असो पवित्र दीस आनी आयच्या दिसाचो वांजेल आमी आयकला. आमी जावंक बरो घरांनी बसून नियाळ केला, कित्याक मिसाचें बलिदान ना. ही गरजो आमच्यो दांपल्यात. आमी जावंक बरो विविध माध्यमां मुखांतर मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाल्या. आत्मीक तरान ते जेजूक आमी सेवला आमच्या काळजांनी आनी तें उतार आज आमी नियाळ केलां. आनी आयच्या दिसाचो वांजेल आमकां म्हणटा, जेजू बरो गवळी. जेजू बरो गवळी. एक गवळी म्हणटाना ताच्या बगलेक शेळयो आसात. गवळी आनी शेळयो हे दोनी सांगात येता. शेळयो आसल्यार मात्र ताका गवळी म्हूण येत. आनी गवळ्याच्या हाताखाल ताका सोरोवाक शेळयो आसात, तवळू तो एक खरो गवळी जाता जतन करचे. तर एक गवळी म्हळ्यार कोण? एक गवळी म्हळ्यार कोण? एक गवळी तो शेळयांचो मोग करता, तो शेळयांचो पोशण करता, तो शेळयांक राखता, जतन घेता, तो शेळयांक सांगाता दवरता, पिडेस्त जाल्ल्यांक वाट चुकोवन गेल्ल्यांक सोदून वेता, तो शेळयांक पियोवंक नितळ उदक दिता, तो शेळयांक पासवो सोरो दिता आनी दुस्मानांतावन तांकां राखता. एक गवळी हें पुरो करता. शेळयांचें मोग करता, तांचें पोशण करता, तांकां राखता, तांची जतन करता, तांकां सांगाता दवरता, पिडेस्त जाल्ल्यांक वाट चुकल्यांक सोदून वेता, तांकां पियोवंक खावंक दिता, तांकां दुस्मानांतावन राखता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू म्हणटा, हांव एक बरो गवळी. जर तर जेजू एक बरो गवळी आनी आमी ताच्यो शेळयो, तर वो गवळी आमची जतन करिनांगी, आमचें पोशण करिनांगी, आमकां सांगाता दवरिनांगी, आमकां वायट हातावन दुस्मानांतावन निवारिनांगी, आमच्या बगलेक तो रावनांगी. रावता. आमचो गवळी तसलो. जेजू आमचो बरो गवळी, आमचे सांगाता आसा, आमची जतन करता. तेदगून ताच्या वांजेलांत तो म्हणटा, एका इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. एका इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास. आनी त्या जेजून कितें म्हळां, हांव तुमकां इश्ट म्हणून आपयतां, सेवाक न्ही, इश्ट. आनी ह्या सुमयान आमकां इश्ट म्हणून आपयला आनी एका इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास दुसरो मोग ना म्हूण शिकयला. आनी आमचे खातीर ताणें जीवस दिला. आमकां हरी एकल्याकी जिवीत ताणें दिलां. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्या देखून जेजू बरो गवळी आमच्या बगलेक आसा, आमच्या सांगाता रावता, आमकां जिवीत दिवचो तो गवळी जावन आसा. आनी वो गवळी आमचे सांगात आसा. तर ह्या घडये ह्या गवळ्याक आमी उलो मारया. जेजू बरो गवळी आमची जतन करता, आमचें पोशण करता, आमकां सांबाळटा, चलयता आनी आमकां तो आपडटा. आमकां आपडटा, आमकां गूण करता, बरी भलायकी दिता, बरेंपण दिता. आत्मीक तरान आमचो गवळी आमकां पोसता. तर एक घडीभर आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. परत इतलो बरो गवळी आमचे मुखार आसा. ह्या कश्टांच्या दुखाच्या वेळा आमची जतन करता, आमच्या बगलेक रावता, दिसपरतो ग्रास आमकां दिता, आमची जतन करून सांबाळटा. आमकांत परत त्या सुमयाच्या बऱ्या गवळ्याच्या पांयां तळा समर्पण करया. आमची जतन कर म्हूण ताचे लागीं मागया. आमकां आपड म्हणून, आमकां आपड म्हूण. आपड जेजू, म्हाका आपड, गूण कर जेजू. ह्या मारे कारपिडेतावन वायटातावन म्हाका निवार सुमया म्हूण आमी मागया. त्या स्त्रियेन, पातकी स्त्रियेन भावार्थान मागलें, तिका बरें जालें, गूण जालें. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन, पातयेनीन तसो दोगलो आपडलो आनी ती बरी जाली. आज आमी भावार्थान त्या जेजूक आपडूंक प्रयत्न करया आनी त्या जेजू कडेन म्हणया, आपड जेजू म्हाका, आपड, गूण कर जेजू.
सकड बेबिरांतले गूण कर, पिडेशिळेंतले म्हाका गूण कर, वायटा विघ्नांतले म्हाका निवार म्हण ते जेजू कडेन बोबमान आमी मागया. हें गीत आमी गावया. आमचे संपूर्ण पातयेनी परत त्या सोमयाचेर आमी पातयवया. आमचे कुटाम, आमच्या मोगाच्यांक, आमच्या भुरग्या बाळांक आपोड सोमया, आपोड ही मारेकार पिडेचो ओसो म्हज्या भुरग्या बाळांक, म्हज्या कुटुंबाच्यांक, म्हज्या मोगाच्यांक लागचो नाका. त्या देखून आपोड सोमया, आपोड म्हज्या मोगाच्यांक, म्हज्या कुटुंबादारांक, म्हज्या हर एका भाव भयणी आपोड सोमया, आपोड तांकां ही मारेकार पिडा बादाक जावचे नाका, ग्रासूचे नाका. त्या देखून सोमया आपोड तुजी सकत, तुजी कृपा म्हज्या जिवितान, म्हज्या मोगाच्यांच्या जिवितान, म्हज्या कुटुंबादारांच्या जिवितान वाळोवन दी सोमया. आनी त्या देखून तुजे कडेन परतून रोडोन मागता सोमया, आपोड आपोड सोमया, आपोड ही पिडा आयिल्ल्या म्हज्या कुटुंबादारांक, म्हज्या मोगाच्यांक, म्हज्या लागशिल्यांक गूण कर सोमया, गूण कर. तुजे कडेन रोडोन मागता, परतून मागता सोमया. म्हजी पातयेनी म्हजो भावार्थ तुजे सोमया. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सोमयाचेर पातयेवया. आमच्या कुटुंबाची, मोगाची, कोणी लागशिल्लीं, पयशिल्लीं ह्या पिडे वळख जाल्यांक सोमया कडेन मागया. आपोड तांकां, आपोड गूण कर सोमया म्हूण सोमया कडेन मागता आसतना आमकां हर एकाकी सोमयाची सकत कृपा वेंगून दवरून दी. ही मारेकाट पिडा आमकां बादाक जायनासतना सोमी राखून दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया. सगळे पीडा शिडा मोची तुने बा पडचीसु म्हाका पाप अमोल्ल्या रक्तान म्हाका तूं तेला गूण करचीसु म्हाका गूण कर सगळे पीडा शिडा मोची तुने बा पीडा शिडा मोची तुने बा सर्गा संसाराचो धनी सोमी सर्गींत हांव आमचेर वखदा देनी आनी तसो सोमी आमचे मुखार आसा. आमची पातयेनी ताचेर, आमचो विश्वास ताचेर. त्या देखून परत आमी मागया, आपोड सोमया, आपोड गूण कर. तूं एकलो ह्या संसाराचो धनी, तूं एकलो मात्र खरो सोडवणदार सगळ्या मनशा कुळाचो. तुजेर आमचे पातयेनी, तुजेर आमचो विश्वास सोमया. सोमयाक आमी सांगया, सोमयाक आमी उलो मारया, सोमयाचेर आमच्या भावार्थ पातयेनी आमी थीर करया. सारसो धनी तूं जावन आसा सर्गींत धाड तूं आमचेर देने
लाव करून तुझो सदांच कलतेपणी बेसावण भर तू मोजीचे सोमिया जेसू काळ्या मोच्या कांदी घडिया देसू गुमात्र्या गुमातून दे तुरपेचीस चिये मोच्या सोमिया सदांच वाळवून तुरपेचीस कोडी मोच्या सोमिया सदांच वाळवून पडचेसू म्हाका अमोलिंत्यार तण म्हाका तूं देलाय पूण करचेसू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवा सगळी गनबेसाराय म्हजी तूं निवा सगळो कंठ हुस्को तूं म्हजो निवा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भावान आनी भयणीनो, जेसू बरो गवळी आमचे शेळयो. शेळयो गवळ्याचो ताळो आयकतात, गवळ्याचो पाटलाव करतात, गवळ्या सांगाता रावतात. तर आतां जेसू बऱ्या गवळ्याचो ताळो आमी आयकोंक वेता, ताची उतरां आमी नियाळ करूंक वेता. आनी ह्या उतरां मारी पात आमच्या वाटेक तो उजवाड दिता, त्या वाटेन चलोवंक आमकां तो प्रेरण दिता. हें देवाचें उतार सोबीत आनी मोलादीक. तर आतां हें देवाचें उतार आमी आयकोवया, हें देवाचें उतार आमी नियाळ करया. ह्या देवाच्या उतराची सकत आमी ह्या घडये भोगया. ह्या देवाच्या उतराच्या सक्तेन आमचें जिवीत बरोवन दी आनी आमचे तावन आमच्या समाजेतावन कितें वायट प्रत्येक जावन ही मारे कारपेडा पयस सरोवन दी म्हूण ह्या देवाच्या उतराच्या सक्तेन आमी ह्या घडये मागया. आनी हे देवाचे उतार आयकूंक नियाळ करूंक आमकांच आमी तयार करया. प्रत्येक जावन हे उतार परगडच्या आमच्या बाबा MP नोरणा खातीर विशेश तरान मागया. आनी हे उतार आयकतल्या हर एकल्या खातीर मागया. आनी हे देवाचे उतार आयकूंक आमकांच आमी आयती करया. ಇಸಾಯ ಪ್ರವಾದच्या ಪುಸ್ತಕಂತಲೇ ವಾಸಾಪ 62ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ पहिले तावन 5वें वाक्य. सियोनांत फांत्या परी प्रामाणिकपण परजाळसर आनी जळते दिवटे बरी तिजें थाराण प्रकाश फंकयसर हांव सियोना पासत ओगो रावचो ना, जेरुसलेमा पासत हांव विशेव घेवचो ना. तेन्ना राष्ट्रां तुजें प्रामाणिकपण पळयतलीं आनी सर राय तुजी महिमा देखतले आनी सर्वेस्पराचें तोंड तुका दितलो. त्या एका नव्या नांवान तुका उलो करतलीं. सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातली. तुज्या देवाच्या हातांत एक रायाळ किरीट. तुका आनीक सोडलेली म्हूण उलो करचे नात आनी तुज्या देशाक पाड पडलेलो म्हणचे नात. बगार तुका म्हजो संतोश म्हूण उलो करतलीं आनी तुज्या देशाक लग्न जाल्लो म्हूण पासारतलीं. कित्याक सर्वेस्पर तुजे थंय संतोसता आनी ताचे कडेन तुज्या देशाचें लग्न जातलें. जशें एक तरणाटो एका औंकवारसले कडेन लग्न जाता तशें तुजो रस्तनार तुजे कडेन लग्न जातलो. आनी जशें एक न्हवरो आपल्या व्हंकले थंय संतोसता तशें तुजो देव तुजे थंय संतोसता. देवाचें उतार हें
देवाची व्हड उपकार मोगळा सुमिया जिसू तूं जावन आसलय उतार देवाचो शब्द आनी तुजो शब्द ह्या उतरा मुखांत्र आमी नियाळत आसतना तुजी ससाय आमकां दिवन सोमिया ह्या कश्टांच्या काळार ही बरोवसाची उतरां नियाळोवंक तूं आमकां कृपा दी सोमिया आमेन. येदळसो आमी आराधना वेळार पाद्र्यापान स्पश्ट उतरांनी आमकां तें सांगलें. संवसारार कोरोना पिडा म्हणली काळोख विस्तारला असो परिणाम जावन आर्थीक तरान आनी इतर रितीर सगळ्यांनी कश्ट म्हणलो काळोख विस्तारन आसा. पास्काच्या संदर्भार हांव आनी तूं आसां. पास्काचो संदेश जावन आसा मरणांतावन जिवीत, कश्टांतावन सुटका, वायटा वयर बरें आनी असल्या चिंतपांत हांव आनी तूं आसता आसतना आराधना वेळार पाद्र्यापान एक उतार सांगलें वांजेलांतलें आनी तें जावन आसा त्या व्यक्तींनी सांगलें तांकां कश्ट येयल्ल्या वेळार जें कितें आमच्या जिवितांत कश्ट येवन आसात ते आमच्या पातकां वरवीं आनी सर्वेस्पर देव आमचेर काकूळ दाखयतलो. ह्या आराधनाच्या वेळार सांगिल्ल्या त्या उतरांचो आमी नियाळ करता आसतना आयचें उतार जें कितें इसाया प्रवादींत पुस्तकांत बरयलां म्हाका आनी तुका एक बरोसो दिवन आसा. आमी सगळ्यांनी पाताक आदारलें. पातकाचो वसो सगळ्या संवसारार विस्तारन आसा आनी एका कुशींत सर्वेस्पराचें वाग्दान म्हाका आनी तुका आसा आनी तें म्हणटा स्वामी जेसू हांव तुमकां जिवीत दिवंक आयलां, तुमकां कश्टांतावन सोडवून दिवंक आयलां. भावार्थांत म्हजे मुखार येया आनी हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड म्हणलो स्वामी जेसू क्रिस्त. ह्या संवसारार काळोख विस्तारल्या ह्या वक्ता स्वामी जेसू सांगता हांवच तो उजवाड तुमकां सगळ्या काळोखांतलो निवारसत आसलो. आयच्या वचपांत सर्वेस्पर देव सांगता सियोनांत फांत्या बरी प्रामाणीकपण परजळ सर आनी जळते दिवटे बरी तिजें थाराण प्रकाश फंकयसर हांव सियोना पासत उगो रावचो ना. येस स्वामी जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका पास्काच्या त्या फेस्ता मुखांत्र त्या पास्काच्या सोडवणे मुखांत्र वाग्दान दिता. हांव आनी तुवें जायतलीं पातकां केल्यांत जायत्या रितीर हांव आनी तूं काळोखांत आसा पूण स्वामी जेजू म्हणटा हांव आयलां तुमकां कश्टांतावन सोडोवच्या बसत आनी ह्या कश्टांतावन सोडयतलो. फातकी जिणी फाटीं परतून बरी जिणी तुमी जियोवन तुमचे थंय प्रामाणीकपण परजळ आसाचेर तुमचे थंय थाराण प्रकाश फंकयसर स्वामी जेजू म्हजो आनी तुजो देव खंडिती उगस रावचो ना. आनी थवळ म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत फातक्यापणांतावन काळोखांतान हांव आनी तूं भायर येता आसतना सर्वेस्पराचो प्रकाश आमचेर फंगता आसतना सगळो लोक सर्वेस्पराची महिमा आमचे वे देखलेली पळयत आसतना संतोसतलो आनी एका नांवान म्हाका आनी तुका उलो मारतलो मोगाच्यानो. आयच्या वचपांत तिसरें वाक्य मस्त म्हत्वाचें जावन आसा
आणि ते जावन आसा सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातली. तुज्या देवाच्या हातांत एक रायाळ किरीट. परत ते उतार सांगता, सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातली. वय सर्वेस्पर देव, महिमेचो देव, म्हाका आनी तुका महिमेचो मुकुट दिवन आसा. तो महिमेचो मुकुट म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सदांच आसा जे म्हणली सर्वेस्पराची आशा जावन आसा. सर्वेस्पराची महिमा हांवान तूं हर एका घडये हर एका संगतीनी हांवान तूं देखून आसा. मोगाच्यानो आमकां हर एकल्यांक सर्वेस्परो ताजो महिमेचो मुकुट तो भासयता. हांव आनी तूं ह्या संवसाराक येवच्या फुडें मनशाकूड रस्त आसतना सर्वेस्परा देवान ताजो जिवाचो स्वास आमचेर सोडलो आनी त्या दिसतावन तो जिवाचो स्वास मुचेर आनी तुजेर आमच्या संतती मुखांत्र त्या आदामाच्या संतती मुखांत देवून आयिल्लो सुमयान जिसू क्रिस्ताच्या त्या पास्काच्या बलिदाना मुखांत्र मुचेतय आनी तुजेतय तो जिवाळ जावन आसलो. तो जिवाचो स्वास मुचेतय आनी तुजेतय तो मुकुट महिमेचो मुकुट सर्वेस्परान मुजे थंय आनी तुजे थंय दवरलो तो उरोंक आमकां कृपा दिता. मोगाच्यानो किर्तनकार 8व्या किर्तनांत 4थ्या आनी 5व्या वाक्यांत अशें सांगता, मनीस कोण तुवें ताजो उगडास करच्याक, मनशापूत कोण तुवें ताची परवा करच्याक, तरी पूण तुवें ताका देवदूतां प्रास इल्लो ल्हान केलाय, महिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताचेर घालाय. हांव आनी तूं मोगाच्यानो ह्या संवसारार कितेंच न्ही. आमी एक धूळ आनी माती, आत्तां आसा आत्तां ना. एका घडयेच्यान हांव आनी तूं धूळ आनी माती जावंक शकता. तरी पूण किर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्परान मुजेर आनी तुजेर महिमेचो मुकुट ताणें दवरला. वो महिमेचो मुकुट हांवें आनी तुवें उरोवंक जाय. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत वो महिमेचो मुकुट सर्वेस्परा देवान दिल्लो हांवें आनी तुवें सदांच दवरून काडूंक जाय. आनी त्या देखून वो महिमेचो मुकुट हांवें आनी तुवें दवरून काडूच्या खातीर म्हाका आनी तुका शेगुणाच्या वाटेन चलोवंक सर्वेस्पर देव उलो दिता. ह्या बोवारीक खाळोक सगळ्यांनी आसता आसतना सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका उलो दिता, म्हज्या पुता म्हज्या धुवे शेगुणाच्या वाटेन चल, पास्काच्या गुठांत भागीदार जा. हांव जिवंत जेजू, हांव जिवंत जेजू तुका दिल्लो तो महिमेचो मुकुट दवरून घे. आनी त्या देखून मनशाच्या जिवितांत हांव आनी तूं पळयत आसतना मनशाच्या त्या अनुभवाद्वारे विविध रितीच्या अनुभवाद्वारे एक मनीस प्रायस्त जाल्ल्या वेळार ताका थोडी जाणवा येता आनी बरी जिणी जियेता. कित्याक एक प्रायस्त मनीस बरी जिणी जिवंक आशेता. कित्याक म्हळ्यार सगळी जिणी जियेल्या उपरांत तो एका हंताक पावला. तरणाटपणार आसलें बळ त्या म्हाताऱ्या प्रायार ना. तरणाटपणार बोगसोसो संतोश आतां ताका भोगूंक साध्य जायना. ताज्या जिवितांत सबार सतां ताणें वळखून घेतिल्लें जावन आसात. तें जावन आसा सगळें बरें नांवा खातीर जाय तितलो वावर केलो, पूण आनी थोड्याच दिसांनी हांवें हो संवसार सोडून वचूंक आसा. तर हांव खंय वेता म्हणलें चिंताप ताका भोगता. ह्या संवसारार जाय तितलें सोडून घेतलें आसा, पूण थोड्याच दिसांनी आपूण मरोंक पुरो आनी थवळ म्हजी आस्त म्हाका खंयच म्हाका प्रयोजनाक पडना.
म्हजो आत्मो खंय येता काय म्हणलें चिंताप एका प्रायस्त मनीस चिंतूंक प्रारंभ करता. आनी त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा म्हणण्याच्या 16व्या अध्यायान 31ನೇ वाक्यांत सर्वेस्पर थंयसर म्हणटा पीके ख्यास महिमेचो मुकुट. पीके ख्यास महिमेचो मुकुट शेगुणाच्या वाटेन चलतल्याक ते मेळटात. सगळे पिके केसांच्याक ते मेळनात मोगाचे न्हू. केस पिके जाल्ल्या कुडले ताका महिमेचो मुकुट मेळना. महिमेचो मुकुट मेळचो जसल्या व्यक्तीक जो कोण शेगुणाच्या वाटेन चल्ला आनी तो ताच्या जिवितांत अनुभव जोडला आनी थोड्या तेंपान हो संवसार तो सांडून वेता तरी सर्वेस्पर देव ताच्या शेगुणाच्या सालीक ताका महिमेचो मुकुट दिता. आनी हे शेगुणाची साल हे प्रायवंताचे ते केस पिकिल्ले ताजे थंय जाणवाय सर्गींची जाणवाय तो ताजे थंय दिसून येता. ताका सत कितें म्हणलें ताका कळीस जावन आसता. जशे एक खेळगाडी खेळटा आसतना आपणाक एक मुकुट मेळाचे म्हणून तो वावर करता. तरी पूण तो मुकुट मेळाचे जाल्यार ताणें नियमा प्रकार खेळ्ळ्यार मात्र ताका तो मुकुट मेळटा. पवित्र पुस्तक म्हणटा तिमोथेक बरयल्ल्या 2ऱ्या पत्रांत 2रो अध्याय 5वें वाक्य म्हणटा तशेंच स्पर्धांत वांटो घेता तो खेळगडी निर्णय केल्ल्या नियमा प्रमाणे खेळना जाल्यार तो जैत तसो मुकुट जोडिना. म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर देव आसेंत सांगता खंयचीय पिडा आसूंक पुरो. खेदाळाय मुजो आनी तुजो स्वास म्हजे थावन आनी तुजे थावन भायर वचूंक पुरो. तरी पूण स्वामी जेजू सांगता म्हज्या पुता म्हज्या धुवे नियमा प्रमाणे सर्वेस्पराच्या नियमा प्रमाणे तुज्या जिविताचो खेळ तूं खेळ. खेदाळा तुज्या जिविताचो खेळ म्हज्या नियमा प्रमाणे तूं खेळटाय. थवळ कशें एका खेळगड्याक नियमा बरी खेळणं जैत जाल्ल्या वेळार मुकुट लाभता गी त्याच प्रमाणे तुकाय जैत असो मुकुट सर्वेस्पर देव दिता. आनी हो जैत असो मुकुट म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमचे केल्ल्या सर्व वावराक रिजल्ट म्हूण सांगयत. ते जावन आसा फलितांश म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत. कितली वर्सां वंता म्हणलेल्याक न्ही, कितले दीस हांव तूं वंता म्हणलेल्याक न्ही, पूण सवाल म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार आमच्या इतली वर्सां जिवीत जियेलें तरी म्हाका आनी तुका जिविताचो मुकुट मेळ्ळो गी म्हणलें सवाल आमचे मुखार मोगाचें न्हू. आमी उगडापण पुस्तकांत पळयलें जाल्यार 3ऱ्या अध्यायांत 11वें आनी 12वें वाक्य अशें म्हणटा हांव येवचो आसा तो वेळ लागीं पावला. तुजो जैत मुकुट कोणूय आपारीन अशें तुजें तें आसा तें जतनेन सांबाळून व्हर. म्हाका आनी तुका किर्तनकार सांगलें बरें जैत असो मुकुट सर्वेस्परान दिला. आज तो मुकुट मुझे तावन आनी तुजे तावन सैतान या देवसार या थाळणे मुखांतर या विविध मुनीस या विविध सन्निवेश मुझे तावन आनी तुजे तावन खाड उरूंक प्रयत्न करता गे म्हणलें हांवें तुवें पळोवंक जाय मोगाचें न्हू. मरणाक भियोवचें की सरड हांवें तुवें आज भियोवंक जाय. म्हजो आनी तुजो तो जैत असो तो महिमेचो मुकुट सर्वेस्परा देवान दिल्लो तो आज म्हजें थंय आसा वा कोणी खाण व्हेला. ह्या म्हज्या पातका वरवीं हांवें तो वगडायला. पवित्र पुस्तक म्हणटा जैत देवान जातल्याक म्हज्या देवाच्या मंदिरांत एक खांबो कसो हांव उबारतलो आनी थंय तो सदांच काळ रावतलो. ताचे वयर म्हज्या देवाचें नांव आनी म्हज्या शहराचें
म्हणजे अंतराळात हांव देंवून येता त्या नव्या जेरुसलेमाचें नांव आनी मुजेंय नांव हांव बरयतलों. त्या देखून जैत तसो मुकुट हांवें आनी तुवें जडचो गरजेचो. ह्या जैताच्या मुकुटाच्या दृश्टीन हांवें आनी तुवें पळोवचें गरजेचें. मुजे थंय आनी तुजे थंय आज कितें आसा म्हणलें हांवें आनी तुवें आज आमकां समी चिंतूंक जाय. संवसारार भायर काळो कितेंय आसूं दी, उजवाड आसूं दी, ताजे की चड मुजे थंय आनी तुजे थंय सर्वेस्परान दिल्लो तो जैत असो मुकुट सोम्यान जिसून कुर्साच्या मरणा मुखांतर म्हाका आनी तुका बसयल्लो तो जैत असो मुकुट आज मुजे कडेन आसा या मुजे थावन पयस गेला. ह्या विशयंत हांवें तुवें चड खंत करची गरज आसा. आज हांव आनी तूं खंत करता, हांवें करता, तुवें करता, सगळें करता. सगळ्यांनी कोरोना म्हणल्यार पिडेता न्हू, कशें आमी मरता गे म्हणल्यार चिंतपांत. पूण ताची की व्हरतो म्हजो आनी तुजो हुस्को जावंक जाय मोगाच्यानो. तो महिमेचो मुकुट मुजे थावन आनी तुजे थावन निसारून गेला. ह्या आमी दोन काण गेला. ह्या विशयंत हांवें तुवें चड कंतिश्ट जावचें गरज आसा. कित्याक मरण केदाळ येता म्हणलें आतां आमी नेणाव. खंयच्या काळार एका तरणाट्याक येवंक पुरो, एका भुरग्याक येवंक पुरो, आतांची आमी खबर आयकत आसतना खंयच्या घडयेकी आज आसलो फाल्यां तस घडयेक ना मोगाच्यानो. जावंक पुरो तो शिकपी अशिकपी, जिवान घट्ट आसल्यार जिवान घट्ट ना तरी, खंयच्या रितीर आसल्यार ग्रेस्तवा दुबलो, खंयच्या घडयेकी ह्या संवसारांत हांव सर्वेस्पर देव आपोवंक पुरो. आनी त्या वेळार तो महिमेचो मुकुट हांवें जोडून आसा गी म्हणल्यार त्या चिंतपाक हांवें तुवें चड चिंताप बोगासय मोगाच्यानो. कश्ट आसात संवसारार, मस्तू कश्ट आसात. पूण कश्ट आयिल्ल्याचो अर्थ हाचे वरवीं हांव आनी तूं निराधारी, ह्या कश्ट आयिल्ल्या वरवीं म्हजो आनी तुजो जैत असो मुकुट ना म्हणून न्हय. पळयत पुस्तक म्हणटा हे कश्ट आयिल्ल्या वेळार हांव आनी तूं कशें सोंसून व्हरता, ह्या कश्टांच्या काळार कशें जियेता, ताचे वयर म्हजो आनी तुजो जैत असो जिवीत असो मुकुट ओंदून आसा. सांत जाकोबाच्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत 12 वाक्य म्हणटा, कश्टांच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस भगीस सई, ताची वरवणी जातस आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिवीत असो मुकुट तो जोडटलो. त्या देखून हांवें तुवें खंतीश जावचें नाका मोगाच्यानो. सगळ्यांतल्यान कश्ट, सगळ्यांतल्यान खंत, सगळ्यांतल्यान बेजाराय, तातूंत हांवें तुवें बेजार जावचें की ह्या कश्टा वेळार हांव आनी तूं कशें दृढ रावता म्हणलें सवाल. ह्या कश्टाच्या काळार सर्वेस्परा सोम्या जिजो थंय हांव आनी तूं दृढ रावूंक शकता. ह्या कश्टाच्या काळार हांव आनी तूं नितीचें जिवन जिवंक शकता. ह्या कश्टाच्या काळार म्हजें आनी तुजें मन सर्वेस्परा थंय केंद्रीकृत जावंक शकता. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा, जर तर कश्टाच्या काळार हांव आनी तूं दृढ रावता तर जिवीत असो मुकुट हांव आनी तूं जोडूंक शकतले हांव. आनी तस खातीर उगडापण पुस्तकांत आमी पळयता, जुळोवंक केल्ल्या उगडापण पुस्तकांत 2 अध्याय 10वें वाक्य म्हणटा, तुका कितें सक्कट सोसूंक मेळटलें म्हणल्या विशयंत तूं भियेनाका. तुमकां पारखून पळोवच्या खातीर तुमचे भितरल्या थोड्यांक सैतान बंदींत चेपचार आसा. 10 दीस पर्यंत तुमी धगधणी सोसूंक पडटली. मोरा पर्यंत विश्वासी रावा आनी हांव तुमकां जैत असो मुकुट म्हणजे जिवीत दितलो. आज म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार कश्टाचो, पिडेचो, ह्या धगधणेचो बंदड कश्ट म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार आसात. सोमी जिसू म्हणटा, मरा पर्यंत विश्वासी रावता तो जैत असो मुकुट जडटलो. त्या देखून उडास दवरया मोगाच्यानो. कश्ट आयिल्ल्या कुडले सगळें संपदलें न्ही. कश्ट आयिल्ल्या कुडले मुग्धलेय न्ही. कश्ट आयिल्ल्या वेळार
सर्वेस्पर देव पळोवन आसा. म्हजो पूत म्हजी धूव विश्वासी जावन जिवन आसा. तर म्हाका आनी तुका तो जिवीत दिता, तो महिमेचो मुकुट म्हाका आनी तुका ताणें तयार दवरला मोगाचे न्हू. देखून आमी खंगाल जावचें नाका. आमी जैत तसो मुकुट मेळटा पर्यंत आमची जिविताची वाट हांवांतूं चलया मोगाचे न्हू. बावनवेच्या एका नश्वर मुकुटा पासत एक खेळगडी कितले प्रयत्न करता मोगाचे न्हू. एक खेळांत एक प्राइज मेळाचे म्हणून, एक जिल्हा मट्टार, एक राज्य मट्टार, राष्ट्र मट्टार, आंतरराष्ट्रीय मट्टार प्राइज मेळोवंक एक व्यक्ती कितले खेळटा, कितले तो शिस्तेन जियेता, कितले तो डायट करता, कितले तो एक्सरसाइज करता, कितले प्रयत्न करता आनी एक मुकुट तो जोडटा. आनी ते मुकुट शाश्वत काही नाही. तो मुकुट एकटी ताका मेळटा आनी एका वर्सा अनेकल्यांक मेळटा आनी एकटी अनेकल्यांक मेळटा. आनी तो मेळ्ळो मुकुटी तो भावोन वेता, ताका मेळ्ळो तो खाल्ल्यार तो दीस दीस वेता उणें येता. ताका दिल्ल्या त्या मुकुटाचो महत्व दीस दीस येताना उणें जाता. तरी पूण असल्या बहुच्या मुकुटाक समेत आज मनीस हांव आनी तूं मस्तो प्रयत्न करना आसा मोगाचे न्हू. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 9व्या अध्यायान 25वें वाक्य म्हणटा, स्पर्धांत पात्र घेता तो हर एक खेळगडी सर संगतींनी मीत सांबाळटा. बावन वेसो एक मुकुट जोडचे खातीर ताणी इतलें सदन करचें, पूण आमी बावन वसनांतलो मुकुट जोडचे खातीर सदन चलयता. तर उडास दवरया म्हजें आनी तुजें सदन ह्या कश्टांच्या काळार बावन वसनांतलो तसलो महिमेचो शाश्वत मुकुट हांवें तुवें जोडच्या बसत. आनी हो मुकुट म्हाका आनी तुका म्हजो आनी तुजो नितीदार जावन आसो स्वामी जेजू क्रिस्त खंडीत जावन फावो करतलो मोगाचे न्हू. स्वामी जेजू जावन आसा नितीदार आनी आमकां कितेंच तो अनीत करचो ना. दुसऱ्या सांत पावलान तिमोथेकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 8वें वाक्य अशें म्हणटा, आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलो आसा. हो मुकुट नितीचो मुनसुबेदार म्हणटात तो स्वामी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्ही, ताच्या येण्याक अत्रेगून आशिल्ल्या समेस्तांक तो दितलो. नितीचो स्वामी म्हजो आनी तुजो स्वामी जेजू क्रिस्त हो म्हाका आनी तुका निमाण्या दिसा, आमच्या जिविताच्या निमाण्या दिसा, निमाण्या झडतेक आमकां जिविताचो मुकुट दिवंक तो आयतो आसा मोगाचे न्हू. त्या देखून आमी कितले कश्ट आसल्यार जेजूची सुवार्ता परगट करूंक जाय. उडास दवरया 2 संगती. तो मुकुट मेळाचे जाल्यार एक हांवें नितळ निस्कळ बरी समजणेची जिणी जिवंक जाय. दुसरी हेरांक हांवें प्रेरण जावंक जाय, हेरांक बरी सुवार्ता परगट करूंक जाय. हांव आनी तूं बाप्तिस्म घेता आसतना उडास दवरया म्हाका आनी तुका एक जबाबदारी आसा. तें जावन आसा आनी एकल्याक सुवार्ता परगट करची. मिसांवाचें काम म्हाका आनी तुका हर एकल्यांकी आसा मोगाचे न्हू. कॅनन लॉ स्पश्ट तरान सांगता हर एकल्याक बाप्तिस्म कोणाक दिला ताका मिसांवाचें काम आसा. केदाळा आमी सुवार्ता परगट करता आनी ह्या मरिफात इतर मनीस आपली पातकी जिणी बदलून बरी जिणी जियोंक तो प्रयत्न करतात, या ते बरे जियेतात. थवळ तो जावन आसा म्हजो आनी तुजो एक मुकुट मोगाचे न्हू. आमकां एक मुकुट आसा आनी एक जैताचो मुकुट हांवें आनी तुवें ती सुवार्ता परगट करना आनी एकल्याक एक बरी जिणी जियोंक प्रेरण करना. ठाणे पातकी जिणी सांडून बरी जिणी जियोंक प्रेरण केल्ल्या वेळार तसो म्हाका आनी तुका एक जैताचो मुकुट लागता. पळयत पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार सांत पावलो थेस्सलोनिकेरांक बरयल्या पत्रांत म्हणटा, थेस्सलोनिकेरांक ताणें सुवार्ता परगट केल्ली आनी सुवार्ता परगट करन जायते जण परिवर्तन जाल्ले. आनी असल्या व्यक्तींक तो उल्लेख करता आसतना म्हणटा 2ऱ्या अध्यायांत 19वें वाक्यान म्हणटा,
आमचो सोमी जेजू क्रिस्त परत्यान येताना थाचे समोर आमचो बरवसो संतोष आनी जैता मुकोट तुमी शिवाय हेर कोण जावेत. सांब पावल म्हणटा सोमी जेजू येताना म्हजो जैता मुकोट कोण, म्हजो जैता मुकोट तुमी, कित्याक हांवें तुमकां सुवार्ता परगट केल्ली आनी तुमी पातकी जिणी बदलन बोरी जिणी जियोन सोम्या जेजू क्रिस्ताक वळखल्यात आनी त्या देखून तुमी जावन आसात म्हजो जैताचो मुकोट. नीज जावन तुमी आमची महिमा, तुमी आमची दादोसकाय म्हणटा सांब पावलो. इतलेंच न्ही आसतना फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत ते म्हणटा फिलिपिकार ते अनभवती जावन आसले, तांकां ते सुवार्ता थंयसर वचून परगट करता आनी त्या परगट केल्या उपरांत तांकां पत्र बरयत आसतना म्हणटा सांब पावल म्हणटा देखून म्हज्या अतिमोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लाल येता. तुमी म्हजी दादोसकाय आनी म्हजो मुकुट मोगाच्यानो सोम्या थंय थीर रावा. हांगासर म्हणटा सांब पावलो फिलिपिकारांक म्हणटा तुमी थीर रावा, तुमीच म्हजो दादोसकाय आनी तुमी म्हजो मुकुट. वय मोगाच्यानो, हांव आनी तूं धर्म प्रसार करता आसतना, हांव आनी तूं क्रिस्ताचे वळख हेरांक दिता आसतना, कितले दीस हांव तूं ह्या संवसारांत आसा म्हूण हांव तूं नेणाव मोगाच्यानो, पूण कितले दीस आसा तितले दीस पर्यंत एका न्ही एका रितीर आमच्या वावरा मुखान जावंक पुरो, आमच्या शिकोवणे मुखान जावंक पुरो, आमच्या उलोवण्या मुखान जावंक पुरो, आमच्या करण्या मुखान जावंक पुरो, कितें खंयच्याय रितीर जावंक पुरो, हांव आनी तूं कितली सुवार्ता परगट करता आनी हाचे वयर म्हाका आनी तुका महिमेचो मुकुट म्हणटा पळयत पुस्तक. सांब पेद्रू बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत पयले तावन 4थें वाक्य अशें म्हणटा मोगाच्यानो. आतां तुमचे मदें आसलेल्या वडिलांक हांव ही बुधबाळ सांगता, हांवूय तुमचे बर एक वडील आनी क्रिस्ताचो कश्टाचो साक्षीदार फुडें उगडापी करूंक आसच्या महिमेन तुमचे सवेक वांटेली. तुमचे दबेन दिल्ल्या देवाच्या हिंडाक सरया, देवाच्या कुशे प्रमाणे ताची जतन घेया, पूण कायद्याच्या बळान न्ही, बगार संतोशान तुमकां मेळोंक असो फायदो चिंतून न्ही, बगार काळजाच्या उदारपणान तुमचे जतनेक दिल्ल्या हिंडाक तुमी कठिणायन सोलोवचें न्ही, बगार तुमीच बरी देख दिया. हाचे वरवीं श्रेश्ठ गवळी प्रत्यक्ष जावच्या वेळा केदींच भावाना तसलो महिमेचो मुकुट तुमी जोडूंक पावतल्यात. त्या देखून हांवान तूं सुवार्ता परगट करता आसतना कोणाक पुरात आमी सांगून आसा मोगाच्यानो, जावंक पुरो कोणीय तो व्यक्ती जावंक पुरो, तशें जाल्यार आमी सुवार्ता परगट करता आसतना पळयत पुस्तक म्हणटा तो सोमी जेजू प्रत्यक्ष जावच्या वेळार आमी केल्ल्या बऱ्या कामाक, बऱ्या विचारा खातीर तो महिमेचो मुकुट म्हाका आनी तुका तो घालता मोगाच्यानो. सवाल आतां आमी कशें सुरू करता म्हणलें गरजेचें न्ही, बगार ताचें की वर्तें जावन आसा गरजेचें, कशें आमी आखेर करता म्हणलें गरजेचें. जिवनांत सबार पोटी आमी सुरू कशें सोंसता मागीर आमी ताजे विशयी गमान जायना, खंय आमचें जिवन वता. आमी 10 नाण्यांच्या वपारेन पळयल्यार सकाळीं आयिल्ल्या मनशाक आनी सांजेर आयिल्ल्या मनशाक थंयसर नाणी दिताना समाजुरी दिताना एकसल्याक दिल्लें थंय आमी उल्लेख आयकलां. 11 एक वर केल्लें की 1 नाणें दिल्लें आयकलां. पूण थंयसर एक म्हत्वाची गजाल जावन आसा, सकाळीं 9 वरार आयिल्लो व्यक्ती जर तर 3 वरार फाटीं गेला जाल्यार ताका 1 नाणें मेळोना, ताका 1 नाणें मेळोना. त्या देखून कितलें हांवान तूं सुरू करता, खंयच्या वेगान सुरू करता, खंयच्या एका जोशान सुरू करता म्हणल्यार गरजेचें की आखेर पर्यंत हांव आनी तूं आखेर कशें जाता म्हणलें त्या जैताचो मुकुट जोडूंक हांव तूं सकतावंक घे म्हणलें सवाल मोगाच्यान. आमी जाणाव पळयत पुस्तकांत साऊल आसलो, पयलेचो राय, इस्रायलाचो राय, आनी तो सामुएल प्रवादीक भेटल्या उपरांत तो त्या प्रवादीक भेटता मात्र न्ही, ताजे उपरांत एका प्रवादीच्या पंगडा वट्टू येताना तो पवित्रत्म्यान भरता आनी प्रवाद करूंक शकता. पळया ताच्या सुरवेत तो पवित्रत्म्यान भरता आनी प्रवाद करूंक शकता आनी हो राय जाता, जाय तितली सुजान तो जिखता. पूण ताच्या आखेर कशें जालें,
आखेरेक तो अविधेय जाता. पवित्र पुस्तक म्हणटा ताचे ते असलो पवित्रत्व सर्वेस्पर काडटा आनी दाविदाचेर पवित्रत्व देऊन था. पळया, सुरवेर ताणें बरें केलें, आखेर कशें रावलें. अनेकलो सावल हांवान तो जाणाव, तो जावन आसा नव्या सल्ल्यांत. त्या सावलान जाय तितल्या मनशांक दग दिले, तरी पूण सर्वेस्पराचे भेट, सर्वेस्पराची महिमा ताणें देखली आनी ताचे उपरांत तो सगळो परिवर्तन जालो आनी ताणें सुवार्ता इतली परगट केली की जायत्या जाणांक बरें केलें आनी अकरेच्या स्वासा पर्यंत सोमयान जेजो साक्ष जावन रावलो, जाय तितली बरीं कामां करून गेलो, बरें जायतें शिकयलो. दावीद राय एक सामान्य गोळी जावन आशिल्लो, राय जावंक पावलो. मोदेगत्त पताक राय पूण ताणें होगडायलें. परत तो फातका ताणें केल्ल्या खातीर रडलो आनी परत तो राय जाता आनी एक घनाचे एक रायाळपणार आशिर्वादीत व्यक्ती जावन तो मरता. ताजे उपरांत आयिल्लो राय आमी जाणाव सोलोमन प्रारंभाक ताका सर्वेस्पर देव दिश्टेक पडटा आनी तो बरी जिणी जियेता, ताका भयंकर जाणवाय ताका लाभता, हर एक ताजे कडेन आसा. पूण अकरेचे ताजें चरित्र आमी पळयत आसतना पयल्या रायांच्या पुस्तकांत 11 अध्याय पयलें वाक्य म्हणटा ताजे 11 घडयेक, साल्मोराव फरेवेच्या दिवेसो मात्र न्ही, बगार जायत्या विदेशी स्त्रियांचो म्हणजे मोवाबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी आनी हित्ती स्त्रियांचो मोग करतलो. आनी 3 अध्याय 7वें वाक्य म्हणटा, देवा मोवाबाच्या मूर्ती केमोशा आनी अम्मोनाची मूर्ती केमोशा खातीर पुजे स्थान ताणें सोलोमान बांदलें. 9वें वाक्य म्हणटा, सर्वेस्पर सल्मोनचेर रागार जालो कित्याक ताजें काळीज ताका 2 पोटी प्रत्यक्ष जाल्ल्या सर्वेस्परातावन इस्रायलाच्या देवातावन पयस सरिल्लें. आनी महत्वाचें वाक्य म्हणटा, सल्मोनच्या पथकाक लागून हांव दाविदाच्या संततेक शिक्षा लायतलो, पूण थोडोच काळ पर्यंत. आनी त्या देखून उडास दर्या मोगाच्यान हांव आनी तूं येद्दूळ खंयचीय जिणी जियेल्या जावंक पुरो, बरी जिणी जियेल्या संतोश. जर तर बरी जिणी जियोंक ना तरी पाश्चाताप पावोन हांव आनी तूं बरी जिणी जियोन त्या सैताच्या मुकोटा खातीर, त्या महिमेचो मुकोट दवरच्या खातीर हांवें तुवें वावरची गरज आसा. सोम्या जेजू क्रिस्तान हांवें तुवें महिमेचो मुकोट जोडच्या खातीर खांट्याचो मुकोट ताणें आपल्या माथ्यार घेतलो आनी म्हाका आनी तुका सोडवून लाभच्या खातीर सर्वेस्पर देवाक विधेय जावन तो परत महिमे बरें जावन जिवंत जाल्लो. ह्या पास्काच्या काळार हांव आनी तूं आसता आसतना सोम्या जेजून दिल्लें तें बलिदान व्यर्थ जावंक सोडचें नाका. हांव आनी तूं महिमेचो मुकोट जोडूंक हांव आनी तूं प्रयत्न करया. आमच्या मनशा सैमाच्या अस्कतकायन हर एकले आमी पथकां करता, आमी कितें करणी करता म्हणचे की म्हजें तुजें काळीज कशें आसा म्हणलें व्हरतें गरजेचें. थोडे फावटीं काळीज आमचें बरें ना जाल्यार कांय प्रयोजन ना. करण्यो बायल्या देखीक बऱ्यो करून प्रयोजन ना. मुस्तुपटी आमी जाणाव मोतीन चिंचे एक, बायल्यान करचे अनेकच, सगळ्यांक एक बरें म्हणून. पूण सर्वेस्पर तें मानिना. सर्वेस्पर अशें येता आमचें काळीज बऱ्या रितीर आसा जें म्हणून. आनी बरें काळीज आसता आसतना जर तर थोडे फावटी आमी सुकोवन पडटा आमच्या मनशा सैमान सर्वेस्पर देव बक्षिता. कोणें पथाक करूं ना, मोयजेन पथाक करूं ना, जायतलीं पथकां ताणें केल्यांत. ताणें खाजर तो अनेका जातीच्या सेले कडेन तो जालो, एका मनशाक ताणें जिवेश मारलें आसा, जायतलीं केलें तरी पूण ताजें काळीज बरें आशिल्लें. दावीद रायानी पथाक केलें तरी पूण ताजें काळीज बरें आशिल्लें, ताजें काळीज बरें आशिल्लें. खंयसर आमी पयत पुस्तकांत पळयता मुस्तू जाणांनी मुस्तू पथकां केल्यां जावंक पुरो, तरी पूण ताजें काळीज बरें आशिल्लें आनी त्या खातीर तांकां सर्वेस्परा देवान आशिर्वादीत केलें, जैताचो मुकोट दिलो. तर मोगाचें न्हू, आमचें सर अस्कत काय कितेंय आसूं दी, एकटी 2 पुटी थोडे पुटी आमी सगळे आमी पथकां करता, सुखी करता, पूण परत आमी देवा थंय फाटी येवन त्या महिमेचो मुकुट सोडूंक हांव आनी तूं प्रयत्न करया. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, जशें एक तरणाटो, आयच्या वचपान आमी वाचलें, जशें एक तरणाटो एका 11 वर्ष चलये कडेन लग्न जाता, तशें तुजो रचणार तुजे कडेन लग्न जातलो. हें सावन तूं उगडापण पुस्तकांत पळयता न्ही. इगर्ज मते कडेन
स्वामी जेसूचें लग्न आमी पळयता पवित्र सभे कडेन लग्न पळयता पवित्र सभा कोण हांव तूं सांगाता मेळून एक पवित्र सभा आनी ह्या लग्नाक हांवें तुवें तयार जायचें जाल्यार म्हजें थंय आनी तुजें थंय बरें काळीज म्हजें थंय आनी तुजें थंय तो महिमेचो मुकोटो जैताचो मुकोटो जिविताचो मुकोटो नितीवंतपणाचो मुकोटो तो आमचे सगळे आसूंक जाय मोगाचें न्हू त्या देखून संवसारार भायर कितें जाता म्हणून ताका कन करचें की सड आज हांवें तुवें कन करूंक जाय खेदाळा म्हजो आत्मो ह्या कुडीत हांव भायर सरता म्हूण हांव नेणा सोमिया तरी पूण हांव एकच आशेता तें जावन आसा म्हजें फाटलें जिवीत खंयचेंय जावं दी मुखलें जिवीत आशिर्वादाचें महिमेच्या मुकुटाचें जोडचें तसलें म्हजें जिवीत जावं दी आमच्या सगळ्यांचें जिवीत जावं दी म्हणून आमी एकामेका पासत मागया आमचे पासत मागया आमचें जिवन आमच्या कुटुंबाचें जिवन सगळ्यांचें जिवन आशिर्वाद जातलें जैताचें जातलें बेसांवाचें जातलें आनी सगळीं आमी संतोश बरी जातले हांव आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो धर्मदूतांची कृत्या अध्याय 2 वाक्य 22 तावन आमी वाचलें जाल्यार थंयसर पेद्रो जेजूच्या जिवानपणा उपरांत त्या नव्या स्पिरितान भरलेलो लोकां कडेन उलयतना अशें म्हणालो इस्रायलाच्या मनशानो म्हज्या उतरांक कान दिया देवान आपल्या स्वंत कुशीन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनभवत्या करणाक उरसायलो आनी जिवेशी मारलो पूण देवान ताका मोर्नाच्या पासांतलो निवरावन जिवांत उठयलो कित्याक मोर्न ताका आपल्या मुठी भितर धरून दवरूंक शकलें ना आनी ताचे विशयान उलोवन दावीद म्हणटा सोमयाक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटाच हांव केदींच आलसो ना ह्या पासून म्हजें काळीज संतोश आलां आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी बरवशान जियेतली Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो जेजूक मोर्न मुठी भितर धरून दवरूंक शकलें ना जेजू जिवान जाला तेगून दाविदाची उतरां सरी जाल्यान सोमयाक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटाच हांव केदींच हालचो ना वय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो सोमी आमचे सांगात आसा आमचे सांगाता समकता आमचे मुखार तो वावुरता आनी त्या देखून जिवंत क्रिस्त त्या सिसा मारिपात आजापा अद्भुतां असर्यां करता धर्मदूतांचे कृत्य पुस्तकान अध्याय 5 वाक्य 15 तावन वाचलें जाल्यार पूण सोमयाचे सतमंतल्या दादल्या स्त्रियेचो सांको इतलो सडात आयलो की लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्यार वावून आडतलो आनी पेद्रो तेणे पाशा जाता आसतना ताची सावळीपणी तांच्या मदल्या थोड्यांचेर पडो म्हणून कटल्याचेर आनी हांतुरणाचेर दवरतलो जेरुजलेमा बोवारीच्या शारांचो लोक आपल्या पिडेस्तांक आनी देवसराचे उपाद्र भक्तल्यांक घेवन हरिहरींनी थंय जमो जातलो आनी सगळी बरी जातली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो जिवंत क्रिस्ताची सकत ती जिवंत आसा आज मनशा मुखांतर मागण्याच्या मनशा मारिपात विविध मनशा मारिपात ती सकत वाळून आसा आनी बरेपण जावन आसा सुमी आज वावुरता सुमयेची सकत बळवून ती वाळूनच आसा तर ह्या घडये आमी सक्कड आमकां आमच्या कुटुंबाक आमच्या मोगाच्यांक आनी प्रत्येक जावन ह्या पिडेस्तांक ह्या मारेकार पिडेक वळख जाल्ल्यांक बेंबिरान आकांताक वळख जाल्ल्यांक सगळ्यांक सोमयाक आमी समर्पण करया सोमयाची अभिशेकाची सकत पवित्रत्म्या मारिपात वाळोवन दी आपडून दी गूण करून दी धैर्य दिवन दी उत्तेजन दिवन दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया मोगाचें तेन्ना सगळं आमी दिमी मागया जावं हांगासर आमच्या घरांनी खंयसर आसा थंयसर ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दिमये पडया त्या सोमयाक आमी उलो मारया सोमया त्या तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड पवित्र आत्म्या ये देवून
जेजू मुखांतर आमी मागया मोगाचेनो आनी ह्या पवित्र आत्म्याची सकत कृपा हर एका सुवातेर ह्या घडये वाळोवन दी सगळ्या संवसाराचेर वाळोवन दी विविध तरान कंगाल जाल्ल्या निराश जाल्ल्या त्या लोकांक धैर्य उत्तेजन बरी भलायकी बरेपण वाळोवन दी म्हणून ह्या घडये मागया मोगाचेनो सगळ्यांक सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया प्रत्येक जण विविध कोनशातां ह्या आराधनान वांटेली जाल्ल्या त्या भावा भयणीक तांच्या कुटुंबाक सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया तांचे खातीर आमी विशेष तरान मागया सुमयाचेर पातयेनी सुमयाचेर बवर्तन ती ह्या आराधनान वांटेली जावन आसात मागोवन आसात तांकां तांची कुटुंबां तांच्या मोगाच्यांक हर एकल्याक सुमयाच्या पांयां आमी हाडया विशेष तरान ह्या घडये सुमयाची सकत वाळोवन दी गूण करचे सकत वाळोवन दी सुमी आपडून दी प्रत्येक जावन ताच्या पवित्र आत्म्याचे सत्य मारिपात आपडून दी गूण करून दी बरें करून दी म्हणून ह्या घडये आमी विशेष तरान आमी मागया त्या पवित्र आत्म्याचे सकत वाळच्या खातीर अभिषेक करच्या खातीर गूण करच्या खातीर धैर्य उत्तेजन बरी भलायकी बरेपण दिवच्या खातीर अभिषेक करूंक ह्या आमी पवित्र आत्म्या उलोवमान आमी मागया मोगाचें न्हू Jesus, my Lord, I surrender all the brothers and sisters, those who are partaking in this adoration, Lord, those who are trusting you, Lord, and those who are surrendering themselves into your hands, Lord. या सगळ्यांक तुझ्या पांयां समर्पण करता. Lord Jesus, be merciful to our brothers and sisters. Lord, touch them, heal them, Lord. हर एकल्याक आपण सुमया, हर एकल्याक आपण संसाराच्या कोणशाक तुझी गुणसरची सकत या घडये वाळोवन दी सुमया. अभिषेक सुमया तुझेर आमी पातयता. प्रत्येक जावन या घडये विविध आस्पत्रेनी सगळ्या संसाराच्या कोणशांनी विविध आस्पत्रेनी वळख वळवलच्या त्या भाव भयणी तुझ्या पांयां समर्पण करता सुमया. प्रत्येक जण या मारेकार पिढे ओळख जावन विविध जाग्यांनी ओळखच्या त्या भावनांक तुझ्या पांयां समर्पण करता सुमया. सुमया या घडये वाळय सुमया. Jesus, pour out your healing power, Lord. Heal them, Lord. Touch them, Lord. Anoint them, Lord. Jesus, anoint them, Lord. Touch them, Lord. Heal them, Lord. Heal them from this sickness, Lord. Be with them, Lord. Be with them, Lord. Jesus, my Lord. Be with them, my Lord and my God. Be with them, Lord Jesus. May your power, mighty power, healing power flow into their life, Jesus. Jesus, touch them, Lord. Touch them, Lord. Heal them, Lord. Heal them, Lord Jesus. Aposomia Jesus. Aposomia. विविध पिढे ओळख लागून प्रत्येक जण या मारेकार पिढे ओळख लागून वसुळच्या कठीण पिढे ओळख लागूनच्या आयुष्यात असलेल्या भावनांक आपोरसोमिया आज बवर्ताना मी मागता पातीने मागता तुमच्या भावनांक आपोरसोमिया तांची कुटुंबा आपोरसोमिया अभिषेक सोमिया गुण करसोमिया जीसस touch Jesus may your mighty power flow into their life into their families Lord be with them Lord Jesus be with them Lord Jesus my Lord right we trust you Lord Jesus we trust you on your mighty power Lord Jesus we trust you Jesus pour out your spirit Lord anoint them Lord Jesus heal them Lord Lord Jesus my 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 Lord thank you Jesus praise you Jesus adore you Jesus thank you my Lord thank you Jesus praise the Lord hallelujah मोगाल भवन आनी बहिणीनो पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजूचें आशिर्वाद सोडूंक वेता ह्या घडये एक घडीभर मौनपणी कोणे आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांकां कोणाक आमी मागता म्हूण बसयलां तांकां आमच्या कुटुंबाक पवित्र सभेक वडील पापसेब सक्कड बिस्पांक याजकांक धर्मिकांक लायक बावर्त्यांक प्रत्येक जण आमचे मंगळूरची दियेसी आमचे गोवळी बाप आमचे याजक धर्मीक भाव भयणी आमच्या लायक बावर्त्यांक मुखेल्यांक सुमयाच्या पांयां आमी हाडया सुमयाचे आशिर्वाद तांकां लाभचे खातीर विशेष तरान आमी मागया आमच्या कुटुंबा खातीर आनी कोणाक आमी मागता म्हूण बसयलां तांकां तांचे त्या सवा सक्कड उडासकान सुमया कडेन आमी मागया आनी सुमयाचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गवया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतां
भावार्थाचे बोल दिव्या ससे मामा तसे पोता उल्हासाने स्तुतीसा पोपी महिमा ससना ससना ये क्रस्ताळ्या हर्षिता तुका दोगा स्पिरिता समासमी नावार्था प्रार्थुया ये देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सोपल सदांच समचे आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या बो पवित्र मिस्तराक मान करूंक आमकां दयन फावो कर तुमचो आमचो बरवसो तुमचो आमचें जिवीत आनी तुमचो आमचें जिवीत हर एक घडी हर एक दीस चलयताय तूं जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. चंचल साइना का कंगाल साइना का अस्तोलो पोंतु पोरिया लगीस हावो तुझ्या चंचल सा